Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सरकार पूर्व प्राथमिक ते 12वी मेरेन चारूय टप्प्यांनी सुरवातेक सावन नवे शिक्षणीक धोरण चालीक लावंक सोदतालो. मात कोविडाच्या परिस्थितीक लागून फक्त प्री प्रायमरी लेवलाचेर सुरवात जातली. मे सोंपा मेरेन 3 वर्सां पुराय केल्ली भुरगीं एडमिशनां घेवंक शकतली. शिक्षण खात्यान दनपारां सर्क्युलर काडलो. आम्ही म्हटिल्लें की 4 स्टेजीचेर पयले वर्स घेवचे अशें म्हणजे थर्डाचे पयले वर्स घेवचे, नंतर मागीर 6थाक आसा ते वर्स घेवचे आनी 9थाचे वर्स घेवचे. कारण 9, 10, 11th आनी 12th अशें 4 वर्सां. पूण 9थाक जर सुरू केलें जाल्यार मागीर ते मुखाल्ले 3 वर्सां चलता न्ही. पूण हे कोविडाचें सिच्युएशन आयिल्ले कारणान मागीर सीएमान माननीय मुख्यमंत्र्यान निर्णय घेतलो की फक्त सद्याक प्री प्रायमरी लेवलाचे म्हणजे फावंडेशन कोर्स आसतली त्या लेवलाचे पयलीं आमचे हे करूया अशें सुरवात करूया अशें. ती सुद्दां तितली हरिडली जावची ना. आतांचें हें वातावरण एकदम परिवर्तन जावचें ना. फक्त एक रजिस्ट्रेशन आनी डाटा कलेक्शन आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स थंय आतां कितें जालां आतां कंपायलेशन ऑफ डाटा म्हणजे कितली बाबा प्री प्रायमरी आमच्यो गव्हर्मेंटा कडेन आसा तें आमकां खबर आसा. प्रायवेटाक कितली चलतात, मागीर कितकी भुरगीं आसात, मागीर तांची इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा की ना बरोबर हें सगळें जें आसा पळय न्ही ताचें कंपायलेशन सद्या चलता. मागीर बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर बसपाक तांकां सुविधा वगैरे ते आसा की ना, प्ले वे करपा खातीर जागो आसा की ना. आनी म्हजे दिसपान एक मुखाल्ले 2-4 दिसां भितर सर्क्युलर येतलें की कितल्या वर्सां पर्यंत भुरग्यांक नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे 3 वर्स जाले नंतरच त्या भुरग्याक फावंडेशन कोर्सा एडमिशन दिवप. ते सर्क्युलर मुखाल्ले 2-4 दिसां येतले स्टेट गव्हर्मेंटाचे. ते आयले की हो मुखार प्रोसेस. भुरग्यांचो आनी पूर्व प्राथमीक शाळांकडेन आशिल्ल्या साधन सुविधांचो डाटा एकठांय करपाच्या हेतान एडमिशनां करतात. कोविडाच्या 3ऱ्या ल्हाराचो अदमास घेतल्या शिवाय वर्ग सुरू जावचे ना म्हूण टास्क फोर्सान स्पश्ट केला. सध्या तरी खासगी पूर्व प्राथमीक शाळा स्वता खर्च करूनच चलोवपाच्यो. तांच्या ग्रांट्सांचे अजून कांयच स्पश्ट ना. फॉर्च्युनेटली थर्ड वेव जी म्हणटा पळय न्ही ती येवची न्ही गोंयांत. आनी ती येतली न येतली कितें जाता म्हटलें पळय न्ही तें सादारणशें आमकां ऑगस्ट एंड पर्यंत कळटलें. जुलय आनी ऑगस्ट 4 आनी 4 8 आठवडे. डॉक्टर गुलेरी आसा पळय न्ही आमचो IMS ताणें म्हटलां की सादारणशें 6 ते 8 आठवड्यां भितर कळटलें. म्हणजे आमी सादारणशें मुखाल्ले 6 आठवडे वाट पळोवची पडटली. सो देवान सगळ्यांक मागपाक जाय, प्रार्थना करपाची की थर्ड वेवान गोंयांत येवची न्ही अशें म्हणून. तें जालना जर जायत जाल्यार म्हजे दिसपाक सप्टेंबरांत 4थी कडेन आमकां रेग्युलर क्लासीस चवथ जायना फुडें आमकां रेग्युलर क्लासीस घेवपाची शक्यता आसा. जावंक शकतलें. डिपेंड्स ऑन द सिच्युएशन. भुरग्यांची सुद्दां म्हणटा क्लासीस कितें म्हटलें प्री प्रायमरी कशें आसता पळय कोवीड सिच्युएशन कशें कितें म्हणून कांय खबर ना, कोणाकच खबर ना. त्यामुळे मुखाल्ले 6 आठवड्या नंतर ताचेर उलोवप भाश्य करप बरोबर जाता. सो सर्क्युलर येतलें म्हणटा पळय सर्क्युलर तें आतां फक्त एडमिशन प्रोसेस. एडमिशन प्रोसेस चालू जावपाक जाय. कारण द्विधा मनस्थिती आसा. 2.5 वर्सांच्या भुरग्यांक घेवप काय 3.5 वर्सां भुरग्यांक घेवप, खंयच्या तारखेच्या भुरग्यांक घेवप, कट ऑफ डेट खंयची. कारण पयलीं ती वेगळी आशिल्ली. एकदा प्रोसेसान येयलें की नर्सरी ह्यो जश्यो एडेड आसता पळय न्हू प्रायमरी तश्यो नर्सरी एडेड जावपाक शकतल्यो काय ते आसा तश्योच चलतल्यो? सद्या आसा तशीच चलतल्यो. सद्याक अशें तशेंच चलतलें. आनी नंतर गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें फायनान्स मेळटा, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें फायनान्स मेळटा वगैरे ते पळोवचें पडटलें. ओके. प्रायवेटूच म्हणजे आपल्या खर्चाचेर आसा तशेंच चलतलें. सर्क्युलरा प्रमाण नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण 31 मेच्या पयलीं 3 वर्सां पुराय जाल्ल्या भुरग्यांकूच नर्सरी क्लासीत प्रवेश मेळटलो. आज मेरेन कांय शाळा 2.5 वर्सां पिरायेवेल्या भुरग्यांक नर्सरीत घेताल्यो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.